मुख्यमंत्री पर्रीकार मायनिंग धोरण एक म्हयनो फुडें धुकलीत आसा। जुलय ऑगस्ट म्हळ्यार सरकार मायनिंग धोरण करतलो। गोयच्या मायनिंग सप्टेंबर म्हळ्यार सुरू जातलें अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार उलोवन दाखयता। जीसीसीआयच्या आमसभेत मुख्यमंत्री ह्यो गजाली उलयलो। मोपा विमानतळा खातीर सरकार जुलयांत कंपन्यांकडच्यान जागतीक प्रस्ताव मागयतलो हें तो उलयला। फाटले 2-1 वर्सां सावन बंद पडिल्ले मायनिंग सप्टेंबर मेरेन सुरू जातले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला। पयलीं जून मेरेन मायनिंग धोरण थारपाचे आशिल्ले। आता मुख्यमंत्री जुलय ऑगस्टाची भाषा उलयता। Next 2 months I assure Goa Chamber and I also assure you that mining will start definitely by September. I have no confusion on what should be done. फक्त हांवें कित्याक मातसो वेळ लायला कारण आमचे कडेन खूब प्रत्येक गजालीत अर्थ काडणारे शाणे खूब आहा। त्यामुळे त्या शाण्यांक थोडोसो निवे दिवया म्हणून हांव रावलो। पण योग्य टायमार म्हाका दिसता जुलय ऑगस्ट पर्यंत तूं मायनिंग पॉलिसी प्लेस आसली। इन्सिडेंटली द न्यू एअरपोर्ट ग्लोबल RFP should be out before July. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयकारांचे अच्छे दिन येवंक मातसो वेळ लागतलो। मोदी सरकाराचेर आपूण इतले बेगीन गोयच्या प्रश्नाचे वजे घालपाक सोदिना। lot of people ask me अच्छे दिन आने वाले थे आ गए क्या? I say no, आए नहीं, आ रहे हैं। Don't expect miracles. I don't want to burden the administration with a special status problem right in the first day. HCL इन्फोसिसमेंटचो संस्थापक अजय चौधरी म्हणटा गोय इलेक्ट्रॉनिक हब जावंक शकता। Goa has a great opportunity to create an electronic system design and manufacturing industry with our policy of encouraging pollution-free green units. Electronics, I noticed, has found a place in the new investment policy. With its fantastic location, Goa can definitely attract Indian plus global investments. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि चेतन गवस। गोयच्या दर्यादेगांनी ट्युरिस्टांचेर नदर दवरूंक नेमिल्ल्या दृष्टी कंपनीचो कॉन्ट्राक्ट 30 जूनाक सोंपता। उपरांत कॉन्ट्राक्ट दुसरे कंपनीक मेळटा। मात कॉन्ट्राक्ट खंयच्याय कंपनीन घेतलो तरी आदल्या भुरग्यांकूच कामार घेवप, तांकां आदले परस चड पगार, बाकीच्यो गजाली तशेंच इन्शुरन्सूय करपाची अट सरकारान कॉन्ट्राक्टांत घाल्या। प्रकरण कोर्टान आसा। ताका लागून कॉन्ट्राक्ट सोंपल्यार दृष्टीचे लायफगार्ड म्हूण आशिल्ले भुरगे आपले फुडें कितें म्हूण काचाबोल जाल्ले। गोयच्या दर्यादेगांनी पर्यटकांचेर नदर दवरूंक म्हणून पर्यटन खात्यान जीवरक्षकांच्या कंपनीक कॉन्ट्राक्ट दिला। दृष्टी एजन्सी खाला कितलेशेच गोंयकार लायफगार्ड म्हणून आसात। एजन्सीचो कॉन्ट्राक्ट 30 जूनाक सोंपता। तशी नोटीस कंपनीन काडल्या। नोटिशीत कंपनीन लायफगार्डांक कॉन्ट्राक्ट सोंपले उपरांत तुमच्या कामाचें कितें तें पळयात म्हणून स्पश्ट सांगलां। ताका लागून हे तरणाटे काचाबूल जाल्ले। प्रुडंटान दृष्टीच्या सीईओक ताचेर विचारले। All people desirous, all lifeguards, all people desirous will automatically shift to this company, but there will be a process. That means they must be willing. People must be willing to change from one to the other. People must be medically fit. So, to our appreciation, lifeguards should not fear. Most of them will get absorbed depending on their wanting to join us, on their fitness. उपरांत पर्यटन मंत्र्याकडेन हो प्रश्न काढलो। तो म्हणटा कॉन्ट्राक्ट कोणाकूच मेळू, कामाक गोंयचे हेच भुरगे आसतले। जे इतके वर्सां सर्व्हिस दिता, 5-6 वर्सां सर्व्हिस दिता, तेच भुरग्यांक कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, खंयचीय कंपनी सर्व्हिस दिणारे आसूं, तांकां घेवपाक जाय ह्या त्या कॉन्ट्रॅक्टान आसा। त्या भुरग्यांक जो कितें पगार मेळटालो तो नव्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे 10,500 हे मिनिमम आनी तेंच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे तांकां आनीक पगार वाड हें थंय बरयल्लें आसा। तेंचे कडेन एडिशनल तांकां इन्शुरन्स, प्रोविडंट फंड ह्यो सगळ्यो गोश्टी बाकीच्या कंपनीन मेळटा पळय तितक्यो ऍड करच्यो अशें आमी नव्या कॉन्ट्रॅक्टान आसा। सोमारा दृष्टीचो कॉन्ट्राक्ट सोंपता। इतलो तेंप दृष्टी स्पेशल रिस्पॉन्स सर्व्हिसा कडेन कॉन्ट्राक्ट आशिल्लो। सोमारा उपरांत दृष्टी मरीन सोल्युशन्स, एक्वेटिक स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आनी स्पेशल रेस्क्यू ट्रेनिंग अकॅडमी ह्यो 3 कंपन्यो मेळून हो कॉन्ट्राक्ट पळयतल्यो। हे कॉन्ट्राक्टाक एका कंपनीन आव्हान दिल्ल्यान प्रकरण हायकोर्टांत गेलां। 2 सप्तकां भितर गोंय सरकार कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दितले। कोर्टाचो निकाल लाग मेरेन कॉन्ट्राक्ट दृष्टी कडेनच उरतलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी, विजय दिनेश करपे आनी चेतन गवस। वास्को वाठारांत कदंब महामंडळान चालू केल्ल्यो स्कूल बसी सामक्यो बाबत म्हूण पालक आनी स्कुलाचे भुरगे बोवाळ मारतात।
कदंबाच्या सगळ्या बसींनी गळटा, सिटां सारकी ना म्हूण भुरग्यांच्यो कागाळी सुरू जाल्यात. भुरग्यांच्या जिवाकडेन खेळ नाका म्हूण पालक चाळवल्यात. वास्को वाठारांतल्या स्कुलां खातीर सरकारान कदंबाच्यो खासा बसी चालू केल्यात. मात ह्यो बसी सामक्यो बाबत आसात अशें पालकांचें म्हणणें आसा. ह्या बसींची सिटां सारकी ना, पावसाचें उदक बसींनी पावता अश्यो पालक आनी विद्यार्थ्यांची कागाळ आसा. लिकींग जाता. हय. आनी तुमी ड्रायव्हराक बी सांगता? हय सांगता. व्हडली दिदी बी सांगता. ड्रायव्हर म्हणटा न्यू बस येतली म्हणून. आम बसो मेवना. आम उबो रावपा पडटा. बोर्ड नासता, केन्ना भुरगे ते गाडी सारकी आसना आनी हेंचे ब्रेक सारके ना आनी डिझला पासून कदंबाचे डिपोन कोणा ते लुटून खाता तांकां. 50 घालता ते 55 सांगताय तेणे. एक रस्त्यार केन्ना सारकें चलना तेंचे गाडी. सारकें दाखोवपा पडटा न्यू वाडे बस खंयची, बोगमावले बस खंयची, सांकवाड खंयची, न्यू वाडे खंयची. हे सद्दां सांगता तांकां बोर्ड हाडा रे ड्रायव्हराक. ते वचून सांगता आमकां ड्रायव्हर तुमी डिपो वचून कंप्लेंट करा. डिपो वचून कितें सांगताले तेच सांगताय ते डिपो वचून. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक विराम.